जेन्ना तूं सांग क्रिस्ता सवय तुकोन तें गरज ना तुका भिवन कांपूंक आनी कितें पूण नवें वो तुवें आदी करूंक नासलें तें करूंक आनी हांव म्हणना की आमी मूर्ख वस्तू करूंक जाय म्हूण पूण सर तुका दिसता देवाक जाय तुवें कसली तोचवीत केल्ली सुफलताय मेवपाची ना म्हूण भिये नाका तोचवीत करूंक कुडीचेर तुजो विस्वास दवरिनाका तुजो विस्वास लोक तुजे बद्दल कितें म्हणटा वो तूं कितें कोणाक वखता वो वखना वो तूं खंयचो जम्यान आसा वो ना तुज्या शिकपाच्या उन्याचेर आसा वो ना न्हय म्हूण तुज्या दौलतीत वो तिकान पत्तो कसले चलता कांय न्हय पूण तुजो विस्वास क्रिस्तान कित्याक ताचे सवे आमी सगळीं एक सारकी न्हय दादलो न्हय अस्तोरी न्हय जुड्यो न्हय ग्रीक न्हय गुलाम वो मेकली ताणें आमचे मदल्यो वणट्यो मोडून उडयल्यात आनी ताचे सवे आमी सगळीं एक जाल्यान एक मनीस दुसऱ्या म्हूण बरो ना तो कितें करूंक शकता वो कितें करूंक जायना जें आमच्यान करूंक जाता तें देवा कडल्यान आयलें आनी आमच्यान करूंक जाय सो ताचेर विस्वास दवरूंक जाय हांव म्हणटा सगळें आसा ताचे वरवीं आसा जेन्ना म्हजी अस्मिताय चोरलेली हांव ल्हान आसतना देंवचार म्हजे पातीक आसलो म्हजो बापायन म्हजो अपमान केलो म्हज्या बापायन म्हजो लिंग अपमान केल्लो जायत्यांनी ही काणी आयकला तुजीच काणी तशी वो तुजी काणी न्हय ती कान्याची आटपल्या वो गोडेक इस्कोलान तुजी केबाडां केल्ली वो गोडेक तुका शिकपान आडकोल आसली आनी तो एक प्रश्न आसलो कोण जाणो तूं जाणो पूण देंवचा तयारी कोत्ता सगल्यांक दुखोवंक तांच्या प्रवासान भोव थोडे बरे ल्हान कुटुंब आसात आनी जे ते पोरी आसात ते दिसतात केदांय बंद दारा फाटल्यान तांचेय वेगवेगळो गोंडोल आसा म्हजो अपमान केलो सगलो वेळ म्हाका बोबो मारली हांव तरणाटी जाता म्हटल्यार म्हजे नेरवां उत्सांबोल जालीं आनी जियेतालीं त्या दबावाक लागून म्हाका कुडीचे प्रश्न उत्पन्न जाले म्हजो बापूय न्हयच अपमान करी तो जुलूम करी तुज्यान ताका केदींच जादोशी करूंक जायनासलो 2 दिसा मनाची स्थिती वेगळीच आसली हांव इतली उपकारी देवान म्हाका काजार जावंक बरो दादलो दिलो म्हूण खरेंच थिरायक भोव बरी वस्त जेन्ना तुज्यान कोणाचेर सगलो वेळ तशेंच रावंक विश्वास दवरूं येता जेजूचीच आमकां ही वस्त एकदम आवडटा अशें न्हय सदांच तसोच म्हजो मोग केल्लो म्हाका दिसलो ना आनी जेरूल कसलेंच आपलेपण म्हाका मेवतालें तें हांवें जोडूंक जाय आसलें तें म्हाका कोण आपणायता म्हूण मेळोंक ना हांव नेमारपणान जियेनासलीं आनी भिरांतीन जियेतालीं लिपोवन लोजयेन बरोवन गुन्यान आनी सगळे तरेचे निंदा घेवन पूण देवान जुजेचे भाव ताचे थंय दुस्वास करी अदीकूच दुस्वास करी पूण देवान आमेन हांव तुमकां सांगता हांव पर्वा करिना संवसारान तुका कितें केलां ताची जे देव तुजे सवे कोत्तलो तें तांणी केलां ताचे वयल्यान वेतेलें इसाया 61 पयले 3 वर्स कितले सोबीत आनी ते आमच्या जिविताक कितले पेकोवणी हाडटात जर आमी तातूंत सोट मानीत जाल्यार जेजू बद्दल फुडार पारकूंक बायबल म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक सर्वेस्परान म्हाका अभिशेक केला इवांजेलाची बरी खबर दिवंक गोरिबांक खोंती बरीत काळजाच्यांक बुजवण दिवन ताणें म्हाका धाडला कोयद्यांक सुटका परगटूंक बोदकोनी नासलेल्यांक सोडूंक ताणें म्हाका धाडला ताका जाय तुजें मन पेकोवंक ताका जाय तुजी भावना पेकोवंक ताका जाय स्वता विशीं तुका बरें दिसोंक न्हय स्वता भितर पूण ताचे सवें ताका जाय तुजी दुदवांची तांक पेकोवंक ताका जाय तुका बऱ्यो सोयरीगत आसोंक तो आयलो खोंती बरीत काळजाच्यांक बुजवण दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक सुटका बंदकोनी नासलेल्यांक सोडूंक आनी उखडूंक दोळे बांदलेले आसात तांचे पळय तुजी बंदकोन खरेंच उक्ती जाल्ली हांगा म्हटलेलें ना तो बंदकोनीची दारां उखडूंक तो आयलो परगटूंक की बंदकोनीची दारां उक्ती म्हूण कसलेय बंदकोनीन तूं जेताय तर आयज राती हांव तुमकां सांगता तें उक्तें म्हूण तुवें फकत भायर सरोंक जाय तुका बोगशिलां तुका गुन्यांव निंदा आनी लजेंतले मेकले केलां तुका गुलामपण आनी वायट सवयांची सुटका मेवली ती आदींच विकती घेवन जेजूचा रोगतान फारीक जाली तुवें फकत मानूंक जाय सोत मानूंक जाय आनी म्हणूंक जाय आनी सोत मानूंक जाय आनी म्हणूंक जाय आनी सोत मानूंक जाय शेकी तुका अशें दिससर म्हाका तें मेवलां
चिंतून प्रकाशवणी उत्पन्न कोत्ता. तुका फकत माहितीची गरज ना, तुका प्रकाशवणीची गरज. एक सुस्ती क्रिस्तांव जाय नाका. कितल्याच लोकांक जाय उतर कुलेरान घेवन आपल्या तोंडान घातल्यानी सुसेगाद एका कोतेलीर बसून आनी कोणाक तुका प्रवचन दिवंक लायताय. पूण म्हाका तुका सांगूंक जाय, जर आयज राती हांव तुमकां कितें सांगता तुज्या मनाक लागता जाल्यार गरज तुवें तें बरोवन घडयेक तुवें त्या विशीं रेकॉर्ड केल्लो निरोप घेवंक जाय आनी परत परत तुवें आयकोंक जाय. बरें, घडयेक म्हाका लायनीन उबें रावन दुसरी कार्डची आदीन म्हाका पार्किंग लॉटांतलें एक मोटर काडूंक जाय. बरें, तर तूं गुलामपणान कित्याक रावना? कित्याक जर तूं तुजी भुमिका करिना तर आनी कोण तुजे पासत करपाक ना. आमेन. ना, तुवें चिंतून करूंक जाय. जशें तूं दीस आनी रात देवाच्या उतरार नियालता तें तुका सोद जावंक पावता. हांव देवाच्या मोगा विशीं कांयच नकळा आसलें, त्या विशीं म्हज्यान उलोवंक जातालें, पूण हांव स्वता खरेंच नकळा आसलें. कित्याक दर फावटी कितें सारकें जायना तर हांव चिंतानी तूं म्हजो मोग करिना. आनी दर एक फावटी म्हजे कडेन ना तें आनी कोणा लागीं आसलें हांव चिंताली म्हजो मोग करिना, तूं म्हजो मोग करिना. आनी जेन्ना आमचे त्रास आनी कश्ट येतात, वय देवा तूं म्हजो मोग करिना. पूण जेन्ना तूं जानय देव तुजो मोग कोत्ता आनी कारण नासतना कोत्ता म्हूण तूं अशें म्हणपाक ना. तूं तशें म्हणून ताचो अपमान केन्नाच करची ना. तुजे त्रास आनी कश्टां मदें तूं खोला एकठाण म्हणटलें म्हाका देवाचो मोग सान कित्याच्यानूच तशी करिनेजो. कित्याक तुमी जाणो उंची खोलाय लांबाय आनी रुंदाय देवाच्या मोगाची तुजे पासत. रोमकारांक आतांतून बायबल म्हणटा तुका आनी देवाच्या मोगाक कोणाकच्यानूच तशी करिनेजो. बरें, जेन्ना हांव म्हजे पयलेच सामाजीक सोमातीन उलोवंक गेली, हांवें 5 वर्सां सारलीं शिकोवन घरांत बायबलीची शिकोवन आनी उपरांत सेंट लुईस हांगा एक नवी इगोर्ज उकोडलेली. थंय हांवें ब्रेस्तार तो सोमार पोऱ्या नोस्तोरेंक जमातीत दवरली आनी हांव सांगता वेलाक म्हाका खरेंच उतराची शक्ती जाय आसली. हांवें चिंतलें हो म्हजो परजोलीत दीस, म्हजी मिनिस्ट्री सुरू जाता आनी देवा कडच्यान म्हाका एक शक्तिवंत उतर जाय. आनी जशी हांव मागताली की त्याचेर प्रवचन करचें देवान म्हणे ताका सांग हांव ताचो मोग कोत्तां. हांवें चिंतलें जेजू म्हजो मोग कोत्ता हें हांव जाणो कित्याक बायबल म्हाका शिकयता. आनी हांवें अशें चिंतलें देवा म्हाका तें करूंक नाका, म्हाका एक शक्तिवंत निरोप जाय. हेंच आसा तें जें हांवें म्हाका अजुनूय उगडास आसा त्या भागान जें हांव मागणें करून चलतालीं म्हजें पयलें प्रवचन करच्या आदीं. म्हाका उगडास आसा जें देवान म्हाका मुळें ताणें मुळें ना जॉयस म्हज्या लोकांक खबर ना. ती तर जाणो आसली ती वागता ती बरी वागची नासली. एक शेर्त आसा खरो मोग भिरांत भायर उडयता. आमकां पुरायेन प्रकाशवणी जायना देव आमचो कितलो मोग कोत्ता ताची आनी की आमच्या सांगाता आसा म्हूण अजुनूय भिरांतीन चलोन ताचेर राग आसाल. आतां घडयाक आमकां भिरांत दिसत पूण आमी मुद्दम करून ताचेर सवय आसा म्हूण हांवें म्हटलां ती का भिरांत दिसत. ताची सजमणी तुवें भिवंक जाय म्हूण. ती कोण आनी तुका कशें दिसता हातून अंतर आसा. घडयेक तुका विस्वास ना जायत पूण क्रिस्ता सवें तूं विस्वाशी. आमेन. घडयेक तुका मोगान चलोशें दिसना पूण तुज्यान मोग दाखोवंक पसंती करूं येता. तूं बोक्सोने दिवंकशें दिसना तरी तुज्यान बोक्सोने दिवंक पसंती करूं येता. तुका फाल्यां चुकोवंक नाका. आमेन. आमी जितली ओदीक तूं उतराचेर नियाल कोत्तेली तितलें तुका आनीकूय सोद दिसोंक लागतलें. निरोपा विशीं म्हाका थावे जालें देवाची म्हाका प्रकाशविनी आसली. म्हणटच पयलें वरस म्हजे समाजीक मिनिस्ट्री सगळी मनात वरस तुमी जाणो ते 307 आनी 5 दीस जातच पयलें वरस म्हजे मिनिस्ट्रीन म्हज्या पासत हांवें देवाच्या मोगाचो अभ्यास केलो. मेवता तितलें हांव वाचूंक लागली. दर एक ग्रांथ हांवें पळयलो, ओत सोडून काडले, पुर्णायेन बरोवपोल केली. म्हजी बायबलीन जाता तितली हांवें रिस्को मारल्यो आनी दिसाक साबार पावटी हांवें व्हडल्यान कुमसार जायन देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता. हांव मोटरान चलयतान रस्त्यार म्हणटाली देव म्हजो मोग कोत्ता. हांव अशें पासून म्हणटाली पोस्टमॅन न्हय, मेलमॅन न्हय वो दूदवालो न्हय, देव रोचनार म्हजो मोग कोत्ता, म्हजो मोग कोत्ता. म्हजो जॉयस माय फेंटन मिसोरीचें कोणूच खंयसरलें न्हय, देव म्हजो मोग कोत्ता. आनी ह्या वेळेला तो म्हाका पळयता आनी मुद्दम करून ताणें म्हाका विचून काडला. आपल्याचें कशें म्हाका विचून काडला. ताचे सवें म्हाका बोगलांत निंदा लॉस गुन्यांव नासतना विचलां. बरें
तुम्ही जाणत सुरवातेक हांवें म्हजेर कसलोच परिणाम जावंक ना, पूण हांवें तें म्हणोंक सोडटोच आनी अभ्यास करीत रावतस हांव सांगता म्हज्या आत्म्याच्या कालोखांत उजवाड उडोवंक लागलो आनी उमेदीन भरली आनी ह्या शोक्तीन भरली आनी देवाच्या देंवचाराक म्हजे वयर जैत व्हरोंक आनीक दिवंक ना. खरोच तुवें भावार्थाचें बरें झुजूंक आनी तुज्यान कबलात करूंक जायना. तूं इगोर्जे आसता आनी कोणें तुका प्रवचन दितना तुज्या मद्यान शांतीच्या वेळार जेन्ना तुका एकलेंच आसा आनी विरुद्ध कोण ना आनी फावरांनी कोण ना आनी तुवें ह्यो वस्तू घेवन म्हणूंक जाय हांव जाणो हांव क्रिस्तासोवें कोण तें क्रिस्तासोवें आनी म्हाका जैत मेवतलें कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका खात्री दिली. म्हाका हें आवडटा, म्हाका खात्री दिल्या की हांव जातलीं जें जेजून सांगलां हांव जातलीं म्हूण आनी ताणें म्हाका मेवोन येतलें जें म्हटलां म्हाका मेवतलें. ती एक खात्री देंवचारान त्या बद्दल कांय करिनासो पवित्र आत्म्यान ती खात्री दिल्या. तो आमकां दुलेंतली सोरोपाय दितलो, दुखाक तेल आनंदाचें आंगोस्त्रां वाकाणणीची कोणती बरी जाल्यांक आनी तो आमकां प्रामाणीकपणाचें रूख कोत्ता. दोन ह्या देवाचें वंपणें देव हें सगळें कित्याक कोत्ता? ताका वाकाणणी मेलोंक की ताका तुजा न्हय आयज रात्री ताका वाकाणणी मेवली जेन्ना हे अस्तोरेन आपूण गोंडोलान आसली ती गोवायकी दिल्ली आनी देवान तिचे पासत कितें केल्लें तुजें सगळें बदलप जाता तें देवाक मोहिमा दिता. आमी इनाम देवाचे कुरपेचे सरकार देवाच्या इनामाचे आलमारीन आमी इनाम कशें पोले ताणें केलां कितें तें एफेसकारांक 2:10 वाचूया आतां. आमी देवाची रचना आपणे आदी फुडें तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आनी जियोचे खातीर तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आनी जियोचे खातीर देवान आमकां रोचल्यांत आमी त्या पावलांनी चलच्याक बरें जिवीत आमी जियोन सगळीं मनांत बरें जिवीत जियोन सगळे मनांत बरी जिवीत जियोंक बरें जिवीत जें ताणें करून तयार दवरलां आमकां जियोंक. आतां कोण पूण म्हणटलो वय म्हाका बरें जिवीत जियोंक जाय. बरें हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, तूं कितें सत मानताय, तूं कशें उलयताय आनी कितें चिंताय? म्हज्यान तें परत म्हणूं येता, तूं खरेंच कितें सत मानताय, तूं कशें चिंताय आनी तूं कशें उलयताय? हांव सत मानता दर पावटी आमचे तोंड उकोडटात आमी शक्ती वाडयता वो देंवयता. आमी शक्ती जिवीत आनी मरणाची आसा जिबेन तुज्यान स्वताक जिवीत वा मरण दिवं येता. तूं स्वता बद्दल कशें उलयता तातूंत केन्नाच म्हणो नाका हांव मूर्ख हांव पिशें हांव मोटी हांव बरी दिसना हांव हें हांव तें तो एक व्हडलो गोंडोल म्हूण हांव म्हज्यान कांयच करिनासो ना. तुवें म्हणूंक जाय तूं बायबल म्हणटा तें तुज्या भितर घडयेक तुवें म्हणटा तितल्यो वस्तू तूं आसूं येत पूण स्वताक ताब्यान दवर. तुजें जैत व्हर स्वताक विसर तुजें विसर घाल आनी हांगा जेजूशी यो जंय तुजें ठिकाण आनी म्हूण आतां हांव खूट जाणा हांव कोण ती पूण क्रिस्तासोवें. ओ म्हज्या देवा म्हाका उगडास आसा हांव कितली उमेदीन भरली पळयतोच पयलींच 25 वर्सां 30 वर्सां पावटी जेन्ना हांवें सुरू केलें शिकोंक इतलीं वर्सां एक धर्मीक मनीस जाल्या उपरांत आनी केन्नाच कसलोच आनंद आनी कसली शांती नासून जाणस हांव की देव म्हजो मोग कोत्ता आनी तें कोणाच्यानूच म्हजें सरशिलें व्हरोंक जायना आनी म्हजें सगळें कितें घडलेलें ताची पर्वा नासतना म्हजें सगळें कितें केल्लें आनी कितें फारीक नासतना आनी हांवें कितें केल्लें पर्वा नासतना हांव नवी रचना पोरण्यो वस्तू सरोन गेल्ल्यो आनी सगल्यो आसचल नव्यो जालां आनी हांव बदलत आसली आनी आमच्यान जाता बदलोपा वयर हांव उमेदीन आसा देवाक दिनवास फुडल्या वर्सा ह्या वेळार आतां आसा तें परीक बरें आसतलीं जेन्ना तूं हें कॉन्फरन्स सोडून वयतलें तूं हांगा आयलें ताचे परस तूं बरें जातलें. तूं नकलो आसलें त्यो कांय वस्तू जाणो जातलें तुका बरें दिसतलें. हांवें आसूंक जाय तुवें हांव ना पूण देवा कारगांव आसली तुवें ना. आमेन.
संवसारांत आयज जेरूल आश्मितायेचो प्रश्न आसा. म्हणटात संवसारांत एक मनाचे समाजीक वायट दिशा उत्पन्न जाल्या आनी गोंडोल करूंक पावता. जर लोक नकलो जाल्यार ती कोण ती जर तांकां आश्मितायेचो प्रश्न आसा. ते उत्पन्न जाता विरुद्ध दोबा आनी अपेक्षा वरवीं आनी एक घुसपा गोंडलाची स्थिती उत्पन्न कोत्ता. आतां आमी जाणो आयज आमी ते शिकल्यांत म्हूण लोकांच्यान सांगोन येसो ती कोण ती वो ती कितें ती वो ती हांगा कित्याक आसात आनी ती आसात तशी चड दुखी आसात ती आपूण आनी न्हय ते करूंक सोदता. कितें गोंडोल आमी लोकांक खोशी करूंक सोदतात. आमी जावंक सोदतात जे सगळे सजमतात आमी जावंक जाय. आमी एक मोहीम घालता, आमी नोकली जिवीत जियेता आनी देवाक खोशी करूंक जाय म्हूण आमी अदीक धर्म जावंक शकतात. बरें हांवें केलें. ओ म्हजे माय वरसभर बायबल वाचून वेगळ्या भासांनी 2 दिसा मागणें कर, हें कर तें कर, एक मागण्याची जमात चुकी नाका, हें कर तें करिनाका, 2 दिसा 4 वरां मागणें कर, दिसा 1 वर उतर कुमसार जा. म्हणजे हांव करताली तातूंत इतले कायदे आसले. म्हणजे हांव प्रवचन करूंक वेच्या आदीं हांवें प्रवचन करूंक जाय आसलीं. जेवण आसतना मागणें करून वयर सकयल पासो मारून मागणें करून कोणें म्हज्या लागीं उलोवंक जायनासलें. म्हणजे दर कॉन्फरन्स सोमतोच हांव एक मूर्ख कशी आसली. म्हणजे हांव खरेंच हांव सच सांगता म्हाका 4 दीस लागताले 2 कॉन्फरन्स सोंपल्या उपरांत परत तिकानार येवंक. आनी हाचे कारण न्हय कित्याक तुसा न्हय आतां हांव हें काम न्हय म्हणजे वय हांव थोकल्या कित्याक म्हजी कूट थोकल्या पूण सगळ्या सोंपल्या उपरांत आत्मीकतायेन हांव पिगलोंक ना कित्याक हें आसा देवाच्या हातान तें म्हज्या हातान. हांव खोशी करूंक तुमकां हांव मानता देवाक जाय तें हांव कोत्ता म्हूण अपेक्षा दवरता. तुका आवडटा म्हजो प्रश्न न्हय. आनी हांवें तें अपमान करूंक म्हणोंक ना पूण सांग हांव कितें करूं. म्हज्यान जायना. हांव त्या उद्देशेर पावलें म्हज्यान स्वता कांयच करूंक जायना. म्हणजे हांव तोच केली म्हजो तालो रोचीकचो करूंक. हांवें ताचवीत केली तुमचे थंय झगडो ना जावंक. हांवें देवा थंय उपकार केलो शेवतीचो निरोप दिवंक. हांवें वेता थंय लोकांक कित्याक अपमान कोत्ता काय. म्हजो आवंडो आसलो फकत शारान विमानान उडोवन येवन आनी सगळ्यांक फुडार पारखूंक आनी तांकां उतर दिवंक. हांवें कांय अचऱ्या करूंक वचोंक ना. हांवें सगळें वायट आसा तें सांगूंक जाय, हें करूंक जाय तें करूंक जाय. पूण हांवें कितलें तोचबीत करूंक शेकी तेंच घडलें. 10 वर्सां म्हज्या सांगाता प्रवास केल्या उपरांत एक दीस म्हजो पूत म्हाका म्हणटा ताणें म्हणलें बरें आयज राती तूं खूड खुरसायतना कसलो नांवाचो तोक्तो लायताय. ताणें म्हणलें कित्याक परवाना तुवें ताका कितें नांव दिलां तेंच तें जाता. स्वताक नाकार नीट जा देवाक जाय तशी तुवें वागूंक जाय. आनी तुजा न्हय सारको उलयलो. तूं न्हय तें जावंक तोचबीत करपाचें बंद कर. तूं आसाय तेंचेंच जा. तूं चड बरें तूं सोबीत तुका भिरांतीन आनी बऱ्यापणान रोचलां. देवान सगळें रोचल्या उपरांत तें पळोवन म्हणलें तें बरें आसा. हें चड बरें आसा. आमेन. सारकें जावंक तोचबीत करपाचें बंद कर. जर तुका देकोर करपाचें देणे ना तर दुसरी कोत्तात म्हूण बायबल इतल्यो वस्तू देकोर करिनाका. आनी एक काणी जी म्हाका सांगूंक आवडटा दिसता आदलींच हांवें सांगल्या पूण ती परत म्हज्या काळजान येता. एक फावटी एक कॉन्फरन्सान आसली एक अस्तरेक देणें आसलें देकोर करपाचें आनी हांव उलोवच्या आदीं तांणी तिका मागलें वयर येवन स्तात्र म्हणून. तिणें म्हणलें आनी चड बरें थोड्यो ताल्यो आयकोंक आयल्यो. आनी म्हाका गमलें लोकांक कित्याक उमेद येवंक ना. हांव सारकींच जाणो जाल्लीं कित्याक कारण जें ती करूंक दाखयलें ताका भियेल्लीं. पळय जर आमी नकलो आमी क्रिस्त सवेकोन ती आमकां आनी कोणाच्या देण्याचो आनंद घेवंक जायना. आमी चड रेवल्लीं आसात चिंतून आमकां कितें जालां तें आमच्यान ते भाशेन करूंक जायना. हांव तोचबीत केली गिटार शिकोवंक वाजोवंक कित्याक तुसा न्हय म्हजी शेजार आसात तिवूय गिटार शिकयता आनी ती कांतारूय कोत्ता. देखून हांवें गिटार ओडलें आनी हांवें तोचबीत केली शिकोवंक. आनी कांतार म्हणूंक तें जायनासलें कित्याक खंयच्या सुरार हांव गायतालें कोणाक कळो नासलें. आनी म्हाका आसात ल्हान म्हजी बोटां मोटवीं आसा नाखशांक लागून लांब दिसतात पूण खरेंच ती चड मोटवीं आनी म्हज्यान बोटां गिटारां भोंवतणी पावनात आनी संगितायूय नापास जाल्या.
ती आनीक एक वर्स जेव नापास जाली खरेंच हांव मूर्ख नासली पूण तरी इंग्लीश आनी संगीत सोजमोंक कोठी नासलें. हांव दो रे मी फा सोला दी तो हाचें सोजमो नासली आनी हांव सोजमो नासली म्हाका जाय आसलें फकत उलोवंक. आमेन. तुज्यान दुसऱ्याच्या देनाचो आनंद घेवंक जायना जेन्ना तूं तोचवीत कोत्ताय ताचे पोरी जावंक. आनी जेन्ना तूं आनी कोणा भाशेन जावंक नेटान तोचवीत कोत्ता तेन्ना तूं खरेंच कोंती जावन येजो. तूं क्रिस्ता सोवे महान. तुज्यान कितें करूं येता जें कोणाच्यानूच करून येजो. गरज ना तुवें आनी कोणा भाशेन दिसोंक. वय हांव जावन असली की हांव जायतींच जाणां चिंतलें ओ इश्टा हांवें एकूय स्तोत्र देकोर केल्लें ना. तर तेच फाटल्यान हांव उठलीं आनी हांवें चिंतलें बरें हांव सारकें कोत्तां. तर हांवें वय भयणीचें देणें कितलें बरें न्हय. वय म्हणलें पूण म्हाका तांकां कळीत करूंक हांवें स्तोत्र देकोर करूंक ना. इश्टा म्हाका दोमी ताल्यो मोडल्यो. ती खरींच खोशी जाल्ली मजान जायना म्हूण. तूं अजाप जातलें तूं कशें दिसतलें तें तूं कशें लोकांक आवडटलें. जर तूं आयल्यान पोरयान खालतें जावन सांगल्यार तुज्यान कितें करीन येसो तें. चलात देंवचारा खात्रेचो मुनीस मानना. बरें हांव तुमकां सांगता जेजूक आत्मविस्वास आसा आनी तांणी ताचे देव निंदाचे बोगलान घातलां. धर्मीक लोक ताच्या फाटल्यान आसलो आनी खरेपणी देंवचार त्या धर्मीक मनशा वरती वावुरतालो. कित्याक सगल्या सुवाता परस देंवचाराक धर्मान लिपोवंक बगता. आमेन. जेसून कितें म्हणलें इश्टा हांव आनी म्हजो बाप एक. हांव बापाक वखता तो म्हाका वखता. आब्राहम जाच्या आदी हांव आसलो. हांव फकत कोत्ता जें हांव पळयता म्हजो बाप कोत्ता तें आनी फकत म्हणटा जें म्हजो बाप म्हणटा. हांव जाणा खंय थान आयला तो आनी जाणो कितें कोत्ता तें. हांव जाणो खंय वेता हांव जाणो कोण तो. हांव नकलो हांवें येवजण केली तुमकां ग्रांथशी व्हरोंक. आतां म्हाका वेल ना पूण गमतीचें दिसता ते निंदाचें बोगलान घालतात आनी सदांच आबूज जावन ताच्या फाटल्यान येतात आनी हाच्या कारान देंवचाराक एक विस्वाशी मनीस आवडना म्हूण. जायते वायट ओकमानाचे लेख म्हजे विशीं बरयल्यात. तांतलो एक म्हाका उगडास आसा. मायर म्हणटा ती स्वताकूच आवडटा. आतां तूं कितें जाणय हांवें म्हटल्यार ओ हांव चुचुऱ्याचो किडो स्वताचो दुस्वास कोत्ता. हांव चड ल्हान जाल्यार तें म्हजें चित्र पोत्राश पूण कितें पूण बरें म्हणपाचें. पूण तूं फकत वागोंक तोचवीत कर जशें तूं जाणय तूं कोण तें आनी तूं बायबल कितें म्हणटा तें सोत मानल्यार चलात. तूं फकत सोत मानूंक तोचवीत कर तुजे विशीं बायबल म्हणटा तें आनी तूं पळयतलें त्या धर्मीक देंवचाराचें वागणूक. वरे तूं कोण म्हूण चिंताय. हांव म्हजे सवे कांयच न्हय पूण देवाक आर्ग हांव जाणो आतांचे सवे हांव कोण ती आनी हांव परवा करिना कोणाक त्या वोटांनी. हांव परवा ना करिना तांणी कितें केल्यार हांव ओगी रावपाक ना. तूं जेजू क्रिस्ता सवे देवाच्या प्रामाणीकपणान आसा. कुशीन काडून मेंद्राचे रोगतान पवित्र केलें. तूं ताचे थंय एक नवी रचना अभिषेक केले आपयला निवारलेले पवित्र करून मेकले केलें. देवाचें उतर आमकां शिकयता एफेसकारांक 1:4 की देवान आमकां आपल्या पासत जावच्याक विचून काडल्यात. ते कितले महान आनी बुजवणीचे ताचेर नियाल कर. तूं खेरीत आसा आनी देवान तुका एक खिरीत येवजोन दवरल्या. क्रिस्ता सवे आसप हाचे परस व्हडली आश्मिताय ना. तूं जाणय म्हाका गमला की जायत्या लोकांची आश्मिताय चोरल्या म्हूण. ती खरेंच नकळत आपूण कोण ती आनी गोडेक ती स्वताक दुसऱ्या बरोबर तुलना आनी साद्र करून फोटोयतात. आनी तूं क्रिस्ता सवे कोण तें जाणो जावं कितलें बरें. देव बरें करूं क्रिस्ता सवे तुमकां एक बरो दीस मेळचो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात
jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.